नमस्कार येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन आमचे बरोबर आसा रेव्होल्युशनरी गोवनाचे पयले आमदार म्हणटले कारण जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवनाची इतिहास बरयतले तेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवनाचो पयलो आमदार कोण आशिल्लो म्हणून जेन्ना उलयतले तेन्ना तांचें नांव येतलें विरेश बोरकार. येवकार सर तुमकां. आनी विरेशाक हाचे पयलीं आमी इंटरव्यू केला एकदां आमदार जातकर. आतां खूब तेजे नंतर वेळ जालो सो तेजे नंतर खूब कितें गजाली जाल्यो. एक म्हणजे सद्या बोवाळ चल्ला की तुवें पयशे केले म्हणून तुका नवी गाडी घेतल्या पॉश आनी पयशे केले लोकांचे फंड तुमकां येता ते तुमी खंय गाडी घेवपाक वापरता. हाजेर कितें क्लॅरिफिकेशन? पयलीं म्हणजे जी आमी गाडी घेतल्या हांवें गाडी घेतल्या ती लोनाचेर घेतल्या आनी तो लोन म्हणजे एसेंब्लीच्यान लोन आसता. सो एसेंब्लीचो जो लोन आसा तोच घेवन हांवें गाडी घेतल्या. आनी अशें न्हू की म्हाजे कडेन गाडी आसली कशी, म्हाजे कडेन गाडी नासली. म्हाजी डॅडीची 2010 मॉडल वॅगनार घेवन हांव भोंवतालो. जेन्ना प्रचार पासून केलो तेन्ना 2010 मॉडल तोच घेवन भोंवतालो. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की म्हाजी जी थार आसली ती लासयल्ल्या कारणान ती म्हाका यूज करूंक मेळोंक ना. आनी आतां सद्याक इतलें म्हाका भोंवपाचें पडटालें आनी ती जी गाडी आसा मोर दॅन 12-13 इयर्स ओल्ड गाडी, म्हाका तितलें ट्रॅव्हलिंग करपाक खूब हें जातालें. मिन्स आतां खुबशें चड ट्रॅव्हलिंग जालां. आनी हे जी गाडी घेतल्या ती सरकाराचे जे लोन आसा त्या लोनाचेरूच घेतलेली आसा. आनी हे प्रत्येक आमदाराक आसा की लोन घेवन तुमी गाडी घेवंक शकता. आनी अशी न्हू की हांवें व्हडली खंयची गाडी घेतल्या म्हाजे तितलो पयसोय ना व्हडली घेवपाक. बाकीचे सगळे आमदार व्हडल्यो घेता आसतली. बाकीच्या आमदारां मदीं तुजी गाडी बारीकूच आसतली. मुद्दम पळोवंक शकतले. हाव डू यू रिएक्ट की लोक जेन्ना गाडी घेता ते आतां लोक तुका म्हणजे तूं इतले पब्लीक लायफान आयिल्लो आसा आतां तूं कितेंय केल्यार लोकांची स्क्रुटिनी अंडर येता. हें एक इंडिकेशन जालां तुका की तूं स्वता लोनान सुद्दां गाडी घेतले जाल्यार सुद्दां लोक तुका कितें कितें म्हणटले. पीपल वॉन्ट आन्सर फ्रॉम यू. सद्याक अशें आसा की आमी कितें रॉंग केल्यार म्हाका तें लागतलें. जेन्ना पर्यंत आमी रॉंग कांय करिना तेन्ना पर्यंत म्हाका कांय लागचें ना. कित्याक जे हांवें जी गाडी घेतल्या जावं आनी कितें घेता आमी जे खरेंच लोनान घेता जावं आनी कसल्यान घेता, जो कश्टाचो पयसो आसा तितून घेता जाल्यार आमकां कांय लागची ना. समज आमी चोरयेन कितें घेता, कोणा कडल्यान ब्रायब घेता आनी करप्शन करून घेता नाल्यार तें म्हाका लागतलें आनी तें फूल आरजीकूय लागतलें. सो हें आमचें काम आसा तें करप्शन करिनासतना जावं आनी खंयच्यान पयशे उखलिनासतना हें काम आमचें आसा. आनी अशें न्हू की बाबा आमी फोटिंगपणान कितें घेतलां हें सगळ्या फुड्यान आसा. गाडी घेतली म्हणजे सगळ्यांक दिसतली आनी सगळे पळयतलेच गाडी. ओके. असेंब्ली सेशन सुरू जाता आनी आसा की फूल फ्लेज असेंब्ली सेशन. अजून म्हणसर कर्टेलिंगाचे कांय क्लॅरिटी येवना. सो फूल फ्लेज असेंब्ली सेशनान फर्स्ट पोगो बील घातला तुवें. खुबशे जाण बील घालता तेन्ना इन्श्योर करता की आपलें बील पास जावपा जाय म्हणून घालता. तुजें बील तुका दिसता पास जातलें? पयलू म्हणजे जे आमी प्रॉमीस केल्ली, आमची जी फर्स्ट प्रॉमीस आसली की आमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील जेन्ना आमचे आमदार निवडून येता म्हणल्यार आयज आमचो एकूच हांवूच आसा आमदार. आनी जेन्ना आमदार निवडून येता तेन्ना आमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील 2022 हें फर्स्टूच असेंब्ली सेशनान आमी रेडी करून आमचे जे बॅकग्रावंडान कितलेशे अशे आमचे लोक आसा, वेल विशर्स आसा जेंच्यांनी काम केल्लें आसा, इंटलॅक्च्युअल आसा तेंच्यांनी काम केल्लें आसा हें जे बील तयार करपाक लागून सगळ्यांनी तयार करून फायनल स्टेज करून आमी हें पयल्या जे असेंब्ली सेशनान जी हांवें जिकोन येवन जे कावंटींग हॉलाच्या भायर जिकोन येवन हांवें जी प्रॉमीस केल्ली की आमी पयल्याच असेंब्ली सेशनान हें बील घालतले म्हणून इंट्रोड्यूस करतले म्हणून आनी ती आमी प्रॉमीस निभयल्या. आनी तें करून आमी तें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील असेंब्लीन घातलेलें आसा. दुसरें म्हणजे असेंब्लीन इंट्रोड्यूस केल्या नंतर तेका डिफरंट वेरियस स्टेजीस आसा. आनी पयलू इंट्रोड्यूस करता 15 दीस पयलू आमी असेंब्लीन घातला. जे प्रोसिजर आसा त्याच प्रोसिजरा प्रमाणे आमी पयल्याच असेंब्ली सेशनान पयल्याच जे बिलाचें ड्राफ्टींग बील इंट्रोड्यूस करपाचें आसता फ्रायडे सेशन म्हणटा आमी तो फ्रायडे सेशनाक येवपाचें अशे तरेन आमी घातलेलें आसा. प्रायवेट मेंबर्स बील घातला. प्रायवेट मेंबर्स बील घातलेलें आसा. आनी हें आतां हें बील फुडें डिफरंट डिपार्टमेंट्सान वचपाचें आसा. सो काल जसो स्टेटमेंट स्पिकरानूय केला, स्पिकर सरान जसो स्टेटमेंट केला इट इज टोटली डिफरंट. म्हाका खबर ना कित्याक लागून असो स्टेटमेंट केलो तो. कित्याक तो म्हणूंक लागलो की थोडे जाण येता आनी फक्त पब्लिसिटीक लागून स्टेटमेंट करता. इट इज कंप्लिटली फोटो बी काडून दिलो म्हणून. फोटो आतां तुमी पळयता आसतले कोणूय वयता ते फोटो काडटात. आनी स्पिकर म्हटल्यार ही इज अ स्पिकर प्लस तो MLA बी आसा काणकोण मतदारसंघाचो. सो तेंकांय पोगो बिलाचे बद्दल हांवें नॉर्मल कितें सांगपाक जाय ते
पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बिलाच्या बद्दल सांगलेलें आसा आनी तेणें म्हाका सांगलें स्पिकरानूय सांगलें की आमी हेजेर विचार करतले कितें करपाचें आसा मात स्पिकरान सांगलें की आपूण सपोर्ट करता म्हणून सपोर्ट करता अशें म्हणून सांगना मात हेजेर हें करतले लिगली तांकां कितें करपाक लेजिस्लेटिव्ह थ्रू तांकां कितें करपाचें आसा पळय तें करतले म्हणून तेंच्यांनी सांगलें बट लेट्स सी कित्याक आजून पर्यंत तेंच्यांनी काय जावना आनी जो कालचो स्टेटमेंट आसा तो म्हणटा की ह्या असेंब्ली सेशनान तो डिस्कस जावची ना फुडल्या असेंब्ली सेशनान डिस्कस जातलो म्हाका खबर ना की ह्या असेंब्ली सेशनाक कित्याक डिस्कस जावची ना सो हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा आनी हो प्रत्येक जो गोंयकारांचो हित राखपाक लागून समज खंयचोय आमदार आसा ते गोंयकारांचो हित राखपाक जाय जाल्यार हे जो कायदो आसा पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हे हांवें क्लियर कट सांगलेलें आसा की प्रत्येक आमदारांनी हें वाचचें हें पळोवचें हो कायदो कसो कितें आसा ह्या कायद्यान तुमकां कितें खोट दिसता जाल्यार तुमीय सांगचें आतां तूं Welcome to Sunshine Hospital, where excellence meets compassion. We specialize in diabetology, laparoscopic laser surgery, cardiology, acidity, and pain management. Our mission is to provide healing and hope to every life we touch, with kindness, integrity, and respect. Our vision is to become a world-class medical center, providing service that is conscious and optimal at an affordable cost to all citizens under one roof. Meet our doctors. They are well qualified, well experienced, good communicators, and empathetic towards the patient's needs. They embody the core values of compassion and excellence. When you or a loved one needs care, turn to Sunshine Hospital. Not only do we have all the latest technology, but our facilities are designed with your comfort in mind. Our goal is to offer the best possible care for you and your loved ones. आता तूं खंयच्या आमदारांनी सध्या म्हणसर ऑन रेकॉर्ड तूं सांगू शकता आनी सांगलें की ओके आपूण हाका सपोर्ट करता म्हणून अजून पर्यंत तरी म्हाका खंयच्याच आमदारान अशें ओपनली आम आदमी पार्टीनी सांगू ना ना कोणानूच म्हाका अशें ओपनली सांगलेलें ना काँग्रेसीनी सांगूना? आमचे जे दिवपाचे हांवें सांगलेलें आसा जेन्ना म्हाका कोणूय मेळटा तेन्ना हांव तांकां सांगता की बाबा हें अशें बील आसा तुमी पूण सपोर्ट एक स्ट्रॅटेजी म्हूण आसता प्रत्येक विरोधकाची एक स्ट्रॅटेजी म्हूण आसता किंवा बील घातल्या उपरांत आमी सगळे जाण बाबा ताका सपोर्ट करतले आतां अशें जावचें ना न्ही की तुवेंच बील घातलें तूच सपोर्ट करतलो आनी बाकीचे सगळे जाण ओपोज करतले पळय कशें आसा आमी सांगपाचें काम करूं शकता एज अ लोन एमएलए ऑफ रेव्होल्युशनरी गोवन्स हांव सांगपाचें काम करूं शकता डिपेंड आसा तेंचे डिसिजन तेंचे पार्टीचे डिसिजन प्रत्येक एमएलएक आसा तेंच्या मतदारसंघान कितें आसा आनी तेजेर ते डिसिजन घेतले बट गोंयच्या हिता खातीर फॉर द कॉज ऑफ गोवा खरें म्हटल्यार तेंच्यांनी डिसिजन घेवपाक जाय की हेका सपोर्ट करचो म्हणून बट ते आमचे हांव सांगपाचें कारण तूं सांगलें उलयलें तांचे कडेन हय हांवें खुबशे कपल ऑफ एमएलएचे कडेन ऑलरेडी उलयल्लो आसा आतां एक 4-5 दीस उरला असेंब्ली हय हांव कपल ऑफ एमएलए कडेन उलयल्लो आसा तशेंच आमी बाकीचे आमचे जे रिस्पेक्टीव हें आसा आमचे गट आसा प्रत्येक कॉन्स्टिट्युन्सीन ते वचून तांकां दितले मेमोरेंडम्स दितले प्लस आमी ऑलरेडी एसेंब्लीचे जे चीफ सेक्रेटरी आसा तांकांय सांगलेलें आसा आनी तेंच्यांनी सांगलां आमकां की डिफरंट स्टेजीन वयतली म्हणून बट अशें आयज कालचो जो स्टेटमेंट जालो तितून व्हेरी डिफरंट जालें की आयज बीजेपी सरकार आसा तो बीजेपी सरकार तुमी गोंयांतूय आसा सेंट्रलाकूय आसा आनी तुमची इतल्यो बरें हें आसा म्हणटा तुमी स्ट्रॉंग लॉ हें आसा जाल्यार तुम्ही जे कायदो घातला ताका इतलो टायम कित्याक वयतलो नेक्स्ट असेंब्ली सेशनान येवंक शकता डिसिजन घेवपाक शकना आमी बट आतां कित्याक जावंक शकना हें लूप होल आतां तूं आमदारांक जितले मेळ्ळ्या पळय भितरले खंयच्या आमदारान सांगलें तुका परत नांव घेवन सांग की बाबा हय हांव ह्या बिला बरोबर आसा म्हणून ना अजून पर्यंत तरी म्हाका खंयच्याच आमदारान कोणेच सांगना अजून पर्यंत तरी खंयच्याच आमदारान सांगना की आपूण ह्या बिला बरोबर आसा आमी गो थ्रू जातले म्हणून सांगला तेंच्यांनी गो थ्रू जावन आमी आतां तुमी तें बील कितले दीस जाले वर्सां जाले एक्सप्लेन करीत आसा अजुनूय लोकांक खबर ना
ना म्हणटा ते आता ते म्हणटा की ते आमी चॅक करतले म्हणून अजून तरी तांकां खबर ना म्हणटा आमी म्हटलें बरें म्हटलें तुमी चॅक करा आनी प्रत्येक हांकां आमदारांक मागता आनी आमी एमपीकूय दिवपाचें आसा अजून आमी एमपीक दिवंक ना आमी दोनूय एमपीक दितले तेंच्यांनी स्टडी करचें तेंच्यांनी पळोवचें हे बी कायदो कितें आसा तो इतलीं वर्सां खरें म्हटल्यार असलो कायदो कितें तरी इंट्रोड्यूस करपाक जाय खरें म्हटल्यार स्पिकरान आनी बाकीचे जितल्या आमदारांनी एप्रिशिएट करपाक जाय आसलें की असो एक कायदो येयला जितून गोंयकाराचें जे हित आसा ते राखूंक शकता म्हणून मात आयज तें जावचें आमी भलतेच कडेन पावता बरं एक रुलींग वाल्यांक समजू शकता की तुजे बील म्हण एकादलें ते कन्सिडर करचें ना तुका कित्याक दिसता की विरोधक वाले अशें तुका कोल्ड शोल्डर दिता की आमी वाचतले आमकां स्टडी करपाक जाय ह्यो गजाली प्रत्येक जाणांची आपापणाची स्ट्रॅटजी आसतली पॉलिटिकल आयडियोलॉजी आसतली आमकां खबर ना बट हातून आयडियोलॉजी कशी सगळ्यांची आयडियोलॉजी सद्या एक आसता तुमचे विरोधक एक तुमकां खबर आसा आयज आमी जे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील मागला तितून डिफरंट एक्सेप्ट आसा आनी डिफरंट आमी तितून मागला की गोंयकारांचे रायट्स मेळचे आयज कितें जाला आयज थोड्यांक दिसता की मायग्रंट समज हें बील येयलें जाल्यार मायग्रंट वोटींग आमकां मेळची ना अशेंय तेंचे कॉन्सेप्ट आसतले बट हे नेवरदलेस आमचो एक हेतू आसा तो म्हणजे आयडेंटिटी क्रायसीस जी जाता ती राखपाक लागून गोंयची आयडेंटिटी आसा ती राखपाक लागून गोंयकाराची आयडेंटिटी राखपाक लागून हो सोल मोटीव आसा आनी अशें हें एकूच बील ना अशी आमची कितलीशीं बिलां आसा लायनड अप आसा आमी ऑलरेडी रेडी करून दवरल्या आतां आमी फक्त रावल्या की कटेन जातली काय ना Assembly सो फुडें एक बील म्हणून आतां रेव्होल्युशनरी गोवन्स गेले ते म्हाका दिसता गेले ते 5 वर्सांनी एकूय बील प्रायव्हेट मेंबर बील जावंक ना ते फक्त आरजीचे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे पोगो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील घातलेले ते तुम्ही कोणाक गेल्ले दिसता प्रत्येक आमदाराकडे घेऊन हय, आमी गेले ते फावट प्रत्येक आमदाराक हें बिल दिल्लें आनी कोणाकूच घालूंक कोणेच ना. आयज आमचो आमदार निवडून येयला तो आमी घालता तरी पूण आयज ते म्हणटा की हे फुडें वयतले सो आयज बीजेपी सरकार भियाल्लो आसा कारण असले जे बील आसा असलो जो कायदो आसा खंय ना खंय तांकां हटपाक लागला की बाबा हे खंय ना खंय बीजेपी सरकार बिलो वेगळी गजाल विरोधक कित्याक भिता ते कळना ह्या बिला ना ते विरोधकांक विचारचें पडटलें कारण कितें आसा विरोधकांचे आपणाची स्ट्रॅटजी आसतली आपणाचे वोटींग पॅटर्न आसतलो तो तांकां कॅल्क्युलेट करचो पडटलो ते हांव सांगूंक शकची ना बट तेंच्यांनी जावन फुडाकार घेवपाक जाय की हो जो कायदो आसा तो मुद्दम वाचचो मायकल लोबोक मेळो बाबा की वचो न्ही मायकल लोब इज लिडर ऑफ ऑपोजिशन ताका मेळून सांगलें की हें बील ना आमी ऑलरेडी तांकां पयलूच सांगलेलें तांकां की अशें आमी बील इंट्रोड्यूस करतले म्हणून आनी हें करतले म्हणून आतां जेन्ना आमी इंट्रोड्यूस केला आतां सगळ्यांक बील पावतलें अशें न्हू की फक्त हांवें प्लस आमी इंडिव्हिज्युअली तांकां सबमीट करतले सो जी हार्ड कॉपी आसा ती सबमीट करतली लेट देम गो थ्रू आनी तांकां डिसिजन घेवनी विजय सरदेसायान बील इंट्रोड्यूस करपाक काडला की 80% रिजर्वेशन इन प्रायव्हेट जॉब्स फॉर गोवन्स गोंयकारांक ताचेर तुजें कितें रिएक्शन पळय फर्स्ट ऑफ ऑल आमी तेजेरूच उलयता पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील हे पोगो बील कित्याक लागून आसा गोंयकार कोण हो डिफायन करपाक लागून जे विजय सरदेसान काडला तितून गोंयकार कोण तो 15 वर्साचो डॉमिसायल आसा तो गोंयकार आनीक कितें आसा मिन्स आनीक कितें हें घातला सो दॅट इज टोटली डिफरंट जे 80% म्हणटा आमी रिजर्वेशन आयज कितलींच वर्सां जाली 80% म्हणटा बट आमकां मेळटा काय ना 80% आयज तुमकां एक सांगूंक सोदता 15 वर्साचो जो दाखलो आसा मिन्स रेजिडन्स आसा आयज अशें आसा सेल्फ डिक्लेरेशन केल्यार 15 वर्साचें रेजिडन्स मेळटा सो फाल्यां कोणूय येयलो गोंयांत फाल्यां रावलो तो आनी तो स्वता म्हणटा आपूण हांगा रावता म्हणून सेल्फ डिक्लेअर करता तो मामलेदाराचो जावं कोणी ऑथॉरिटी आसा तेंचेर वचून सेल्फ डिक्लेअर करता की आपूण हांगा रावता म्हणून ताका इलेक्शन कार्ड सो मेळटा विजय सरदेसायाच्या बिलान दम ना अशें म्हणटा तूं काय क्लॅरिटी ना अशें म्हणटा ना तेच सांगता क्लॅरिटीच आसची ना न्हू Clarity ना. कारण गोंयकार कोण तो डिफायन जाल्या शिवाय तितून क्लॅरिटीच आसची ना So गोंयकार कोण तो पोगो बील डिफायन करतलो हय गोंयकार कोण तो पोगो बील डिसायड करतलो तेन्नाच खंय ना खंय तेका क्लॅरिटी मेळटली नाल्यार ती क्लॅरिटी मेळचीच ना एवरी टायम सेम जातली कोणूय येतलो गोंयांत आपणाचे रेजिडन्स सर्टिफिकेट करतलो आनी तो म्हणटलो गोंयकार 80% म्हणटलो फाल्यां तुमकां खबर आसा आतां कितलेशे जाण अशे एजंट जाल्ले आसा ते इलेक्शन कार्ड आधार कार्ड रेशन कार्ड रेजिडन्स करीत आसा आमी कितलेशे डिओ लोटींग कार्डां कॅन्सील केली गेले ते हेका आमी कितलीशी डिओ लोटींग कार्डां कॅन्सील केली बट अशें आसा की हें समज स्टॉप जायना डिओ लोटींग कार्ड पासून जे स्टॉप जायना जाल्यार चालूच उरतलें दुसरी गजाल मागीर ओपोजिशना सद्या पयल्या आमी ओपोजिशनान खुबशे अनुभव नाशिल्ले लोक आसा भितर तूंय आसा आनी ओपोजिशनाचे आमी एनालायसीस करून पळयले फक्त 4 जाण आसा एक दिगंबर कामत मायकल लोबो आलेक्स सिक्वेरा आनी विजय सरदेसाय जाल्यार बाकीचे सगळे नवे चेहरे दिश्टी पडटा डिफिकल्ट जातले एसेंब्लीच्या फ्लोराचेर अंडरस्टँड जावपाक तुवें तर तो वर्कशॉपूय अटेंड करून ओरिएंटेशनाचो पयलीं म्हणजे डिफिकल्ट जातलें अशें कांय ना कित्याक जेन्ना कोणाक शिकपाचें आसा तो कसोय शिकतलो
अशें न्हू की बाबा तो एक्सपिरियन्स कोण आसा तेंचे कडल्यान शिकतलो, तूं खंयच्यानय शिकतलो. आयज व्हिडियोज आसा, आयज कितलेशे डॉक्युमेंटेशन आसा, आमी एक्सपर्टां कडेन वचून शिकोवंक शकता. एक्स MLAs आसा, एक्स जे एम्प्लॉईज जे सेक्रेटरेटान आहले ते काम करता. सो आमकां शिकपाक जाय जाल्यार डिफरंट कडेन शिकोवंक जाता. बट अशें न्हू की बाबा फस्टूच टायम आमी सगळे शिकतले म्हणून अशें जावंक शकना. बट स्लो बाय स्लो, स्टडी बाय स्टडी आमी सगळे शिकतले आनी बरे जे ऑपोजिशन फोर्स म्हणून येवपाक जाय. आयज खूब कडेन अशें जाल्ला ऑपोजिशन फोर्साक थंड करूं सोदता, बंद करूं सोदता, तोंडां बंद करपाक सोदता. हें जावपाक जायना. ऑपोजिशन फोर्स म्हणटा आवाज जावपाक जाय, आवाज गुंजपाक जाय आनी तो आवाज असो जावपाक जाय की सरकार भिवपाक जाय. आयज कितें जालां, सरकार आपणाक जाय तशें करता, सरकाराक आपणाक कितें पास करपाक जाय सगळें पास करता, बट ऑपोजिशनाचो आवाज कोण आयकना. सो लोकांचो आवाज जो आसा तो ऑपोजिशनाच्या थ्रू कितें ओपोज आमी करता जाल्यार ऑपोजिशना थ्रू तो फुडें वयता. द लिडर ऑफ ऑपोजिशन मायकल लोबो आसा आनी दुसरे वटेन मायकल लोबोचेर कितें ना जाल्यार कितें आरोप प्रत्यारोप चालूच आसता. तुमकां दिसता मायकल लोबो जस्टीस करपाक पावतले थंय बसून? कारण जेन्ना खास करून जेन्ना स्वताच्याच धंद्यांचेर आनी हाजेर तांचे रेडी चल्ल्या, तांचेर आरोप चालले आसा, जमनी कितें तरी रिवर्ट करता, यू थिंक ही वील बी एबल टू गिव जस्टीस? आतां तेजेर जसो एटॅक चालू आसा, म्हाका खबर ना तो कितले पर्यंत रावतलो, तो खंय पर्यंत स्टँड जातलो आनी खंय पर्यंत उरतलो, आनी काँग्रेसान कोण रावतले आनी वयतले तेवूय आमकां खबर ना. तेंय भंय आसा. रिसंटली न्यूज जाल्ली की काँग्रेसान कोण कोण वचपाचे आसा, सगळ्यांक ऑफरी येयल्ली आसा म्हणून. सो आमकांय खबर ना कोण कितें आसतलो तो. बट आमी एज अ ऑपोजिशन, हांव एज अ ऑपोजिशन रेव्होल्युशनरी पक्षाचो जो एकूच आमदार आसा, आमी डिसिजन घेतला की आमी ऑपोज करपाचे आसा ते स्टँड बाय रावतले, आमी ऑपोजिशन फोर्स म्हणून रावतले. आनी जे आमी कोण, आमी म्हूण तूं एकटो उरलो भितर. हांव एकटो उरला, बाकीचे कोण आसा ते आतां फाल्यां आमी सांगूंक शकना कोण रावतलो तो. आम आदमी पार्टीक धरता तूं? फाल्यां ते रावतले जाल्यार ते आसतले, बट ते ना जाल्यार मागीर कोण आसा? विजयाक धरता? आतां फर्स्ट ऑफ ऑल तो हे जाल्लो तो म्हणजे काँग्रेसीचे कोण कोण वचपाचे आसा म्हणून. आतां म्हाका खबर ना कोण वचपाचे. 8 जाण वचपाक आतां केन्ना वचपाचे आसा तेवूय खबर ना. आतां कोण केन्ना खंयची टायमींग फिक्स केला, खंयचो मुहूर्त काडला तोय खबर ना. सो एनीथींग कॅन हॅपन. आतां ते कितें करतले, कशे वयतले, कितें जातले, कोणाक काय खबर ना. तूं आपूण लास्ट मॅन सुद्दां आसल्यार तूं रावतलो थंय? हय, आमी लास्ट मॅन बसून आसा न्हू. आमी लास्ट जेन्ना विकेट बसून आसा तेन्ना बसून खेळपाक आमी आसा. तुका ऑफर बी आयल्या ह्यो ना, वचपाची? आमकां उलयला? आमकां कोण बॅगा दिवपाची कोणा कडेन कापस्तादूय ना. गरी घातल्या? आमी गरी घालपाकूय कापस्तात ना, कित्याक आमी ओपन आसा. कोणाकूय कितें सांगल्यार तेंकां खबर आसा की रेव्होल्युशनरी गोन्स कितें आसा, विरेश कितें आसा, तो आमी तेका लागून कोणूच येना आमच्या फुड्यान. आनी तेंकां खबर आसा की आमच्या फुड्यान येयलो तो ट्रॅपान वयतलो म्हणून. ओके, सो गरी बिरी काय अजून ना आमकां कोण घालून पावना. With the motto of excellence is the sole goal, nestled in the peaceful and serene environment of Asgaon, with exemplary infrastructure, dedicated faculties, state-of-the-art high-tech laboratories, and exposure to sports and cultural activities. Welcome to Pilar Society's Agnel Institute of Technology and Design, Asgaon, Goa. Come join us for a wonderful learning experience and gateway to your successful career with AITD. आम आदमी पार्टी विशीं कितें तुका दिसता? हे दोग जाण जे आम आदमी पार्टीचे आमदार निवडून ते तुज्या भशेन फर्स्ट टायमरूच आसा आनी भितर वेन्झी तर एक्टिविस्ट टायपूच आसा, एकदम कंप्लीट एक्टिविजम करता. तूं उलयतना आमी खूब फावटी पळयलें, तूं आम आदमी पक्षाक आपल्या लागीं धरता. पक्ष म्हळ्यार ते दोग जाणांक आपूण लागीं धरता. तूं ऑपोजिशनाची स्ट्रॅटेजी करतना तांकां कॉन्फिडन्सान घेतलो? पळय कशें आसा, ऑपोजिशन म्हटल्यार आतां आमी सगळे ऑपोजिशनान आसा. धर आम आदमी पार्टी, गोवा फॉर्वर्ड, काँग्रेस. हांवें पयलू स्टेटमेंट केल्लो आसा की हांव एज अ इंडिपेंडंट जो ऑपोजिशन आसा तसो रावतलो म्हणून. आनी डिपेंड ऑन इश्यूज. आतां इश्यू बेज जो सपोर्ट आसा, डिपेंड गोंया खातीर कितें बरें आसा, इश्यूज कसो आसा तेजेर आमी स्टडी करून तेजेर आमी सपोर्ट करतले, जावं तेजेर आमी विरोध करतले, कितें आसा तेजेर. सो तो अशें न्हू की खंयचो पक्षा बद्दल आसतलो, फाल्यां आम आदमी आसतले, फाल्यां काँग्रेसीन आसतले, फाल्यां गोवा फॉर्ड आसतले, जावं आनी कोण आसतले. तो पक्षाचे बद्दल हें आसची ना. बट एज अ ऑपोजिशन फोर्स आमी स्ट्रॉंग रावपाक जाय, प्रत्येक जाणांक स्ट्रॉंग रावपाक जाय. कारण आयज कितें जालां, आयज सरकार आपणाक जाय तशेंच करता. सो हेका विरोध करपाक कोण ना कोण जाय आनी तो फोर्स हालपाक जायना. आयज तुमी कशें सांगले मायकल लोबोचेर कितें नाल्यार कितें चालूच आसा आनी तो आवाज करून पावतलो काय ना, हो तकलेन विचार उरपाक जायना आनी हो लोकांच्याय तकलेन विचार उरपाक जायना, नाल्यार ऑपोजिशन झिरो जातले. सो हो आवाज काडपाचो
हक्क आमकां दिल्लो आसा ऑपोजिशन रावन आनी तो आमी आवाज काडपाक जाय. ऑपोजिशन सारखे गट राहत गट रावपाक जाय आनी आवाज नेटान येवपाक जाय. आमचो आवाज येता तेन्ना सरकार भिवपाक जाय आनी ते बीजेपीचे जे आमदार आसा तेय भिवपाक जाय. फाल्यां कितें नाटकां करता जाल्यार आमी आवाज करतले हे तांकां भियात उरपाक जाय. रेव्होल्युशनरी गोवनाचो लिडर जावप एक गजाल आनी रेव्होल्युशनरी गोवनाचो आमदार जावप एक गजाल. कारण तुका आतां चड जबाबदारी आसा. तूं लिडर आसतना कितें उलोवंक शकता, आमदार आसतना तुका उलयता आसतना कायद्याच्या कचाट्यान रावचो पडटा. प्रेशर येता केन्ना केन्नाय की आपूण आतां आमदार आसा, परत परत याद करून दिवची पडटा स्वताक. ना तशें कांय ना. कित्याक आमची जे हें आसलें ती आमची स्टायलूच वेगळी आसली. तुमकां खबर आसा आमी फाटल्यान फुडल्यान ते लोकां वांगडा रावनूच सगळे उलयताले आनी ओपन आसता. आमी आतां पासून तशेंच ओपन आसा. कितें सांगपाक जाय ते लोकांकूय ओपनली सांगता. कितें तेंच्या लोकांचें आयकोपाक जाय जाल्यार ओपनली आयकता. आनी जेन्ना आमी खंय कितें मांडटा तें लोकांच्या हिता खातीरूच मांडटा. आमी कितें आमकां पर्सनल गेनाक लागून आमी ना पण एक प्रेशर आसता एक आमदार म्हणटकीर. आतां फक्त तुका ना, तुजे रेव्होल्युशनरी गोवनाचे भुरगे न्ही, तुगे बाकीचे जे वोटर आसा तांचेय मातशें ना सांबाळचें हो प्रेशर आसतलोच. प्रत्येक आमदाराक हो प्रेशर आसता. अशें न्हू की तुका चड आसतलो कारण तूं रेव्होल्युशनरी गोवनाचो लिडर आशिल्लो. म्हाका चड आसा कारण कित्याक गोंयचे आतां प्रत्येक आतां आमी पळयता आसतले गोंयान रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे कितलेशे सपोर्ट आसा. तशेंच गोंयकार कितलेशे आसा ते आयज पळयता की एक ऑपोजिशन फोर्स आसा आनी तो ओपनली उलयता आनी लोकांचो जो विचार आसा व्हॉयस ऑफ पीपल तो मांडटा आनी ओपनली मांडटा. पण कांय कडेन कॉम्प्रोमायज करचो पडटा तुका की बाबा आपल्या आतां वोटराक दुखतलें म्हूण तें करपाचें ना अशें बी. ना तसो आमकां कॉम्प्रोमायज कांय करचो पडना. कारण जेन्ना आमी वयता तेन्ना आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड वयता. आमी फाटीं फुडें कांय पळयना आनी वोटरांकूय खबर आसा की आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड आनी आमचे वोटरूय तशे स्ट्रेट फॉरवर्डूच आसा. कितें बरें आसा तेंच करपाक जाय अशें आमी ह्या विचारानूच वयता. आनी खरें म्हटल्यार आमदार म्हटल्यार कितें डिफिकल्ट अशें हें ना. म्हटल्यार त्रास आसा टायम टू टायम खूब कितें कितें कामां करची पडटा. बट अशें कितें डिफिकल्ट अशें कांय ना. डिफिकल्ट अशें कांय ना. लोक लायन लायता सकाळीं फुडें घरा मुखार. पयलू खूब जाताली गर्दी जाताली पण आतां कमी जाल्या. आमी स्लो एक इश्यूज आसा ते सॉर्ट केले. कित्याक खुबशीं वर्सां जालीं जे इश्यूज आसा ते सॉर्ट जायनासले. इश्यू सॉल्व जाता म्हणून गर्दी कमी हय, जाल्या. हय. काय विरेश इश्यू काम सॉल्व जाता करना म्हणून आतां म्हणून. खुबशी गर्दी काय कमी विरेश काम करना ना, बाबा ते वचप खुबशी ना. गर्दी कमी जाल्या आनी स्लो करून ते बाकीचे हे जातले. आनी आतां पंचायत इलेक्शन फुडें येतले. पंचायत इलेक्शनांनी आमचे पंच येयल्यार थंय म्हाका आनी रिलॅक्सेशन मेळटलें कित्याक पंच मेंबर आपूण जावन काम करता. पंचायत इलेक्शनान जाले लढटा तुमी. हय पंचायत इलेक्शन आमी वयता म्हटल्यार डिपेंड्स खंय आमचे बरे होल्ड आसा थंय आमी आमचे पंचायतीन घालतले. आनी खुबशे आमचे भुरगे ऑलरेडी तयारी करपाक लागलेले आसा. आतां डेटीचेर हॅपी आसा तुमी काय डेट फाटीं फुडें जावची? आमी पयलूच सांगलेलें की खंयचीय डेट आमकां दिल्यार आमी तयारी करून आसा आनी आमी तयारी करतले म्हणून. आमी ते रावची ना की फाल्यां अमक्याच दिसा इलेक्शन येतलें तमक्याच दिसा इलेक्शन येतलें. आनी तुमकां खबर आसा बीजेपीची स्ट्रॅटजी आपणाक जाय तेन्नाच इलेक्शन करता. ते अशें न्हू की बाबा दुसऱ्यांक जाय तेन्ना इलेक्शन करता. सो ते खंयचे मेळटा ती डेट आपूण रेडी रावता तशें आमी रेडी रावचेच पडटा. सो ऑपोजिशनानूय रेडी रावपाक जाय. बीजेपी केन्नाय इलेक्शन करता. पयलीं रेडी आशिल्ले. आमी रेडी आसले की आमकांय खबर आसलें झेडपी इलेक्शनाच्या टायमारूय सेम केल्लें. सो आमकां तो अपेक्षा आसली की हे कितें ना कितें नाटकां करतले खंयच्याय टायमार इलेक्शन आउट जातलेच म्हणून. ओबीसी खातीर रिजर्वेशनाक सध्या बोवाळ चल्ला. तुमचेय बी डिमांड आसा की ओबीसीक रिजर्वेशन करचें म्हणून? ऑब्वियसली खरें म्हटल्यार जो घटकान जो आमकां हें दिला की ओबीसीक रिजर्वेशन जावपाक जाय तें खरें म्हटल्यार करपाक जाय. आनी हेजो अपयश जो आसा तो सरकाराचेर बसता. कारण जेन्ना सुप्रीम कोर्टान तेंचो ऑर्डर आउट केल्ली तेन्ना तेंच्यांनी क्लियर कट मेन्शन केल्लें की ओबीसी खातीर कमिशन बसोवपाक जाय, मागीर सर्वे जावपाक जाय म्हणून, सेन्सीस येवपाक जाय म्हणून. सो हे 3 टायर जो हे आसलो तो ऑलरेडी क्लियर कट केल्लो. बट सरकारान तो बसोवूच ना अजून पर्यंत. सरकारान जो ओबीसीचो कमिशन आसा तो अजून पर्यंत सो बसोवन इलेक्शन घेवचें दिसता तुका? तेंच्यांनी बसोवपाक जाय आनी कमिशन केलें जाल्यार 27% जो ओबीसीचो सेक्टर आसा तो मेळटलो. पण आतां डिमांड कितें? बसोवचो आनी इलेक्शन आयजूच निकाल येयला की तो करूं शकना म्हणून. कित्याक ऑलरेडी तेंच्यांनी नोटिफिकेशन आउट केलें. तुमी हायकोर्टाची हें पयलें आसतलें. बट हें मुद्दम केलां कशें जालें? आयज सरकारान खरें म्हटल्यार हो डिप्रायव करपाक जायनासलो. जो अदर बॅकवर्ड क्लास आसा तांकां डिप्रायव करपाक जायनासलो. आयज हें मुद्दम करता कित्याक सरकाराक खबर आसा खंय आपणाची वोटींग पॅटर्न पडला आनी ही फूल स्ट्रॅटर्जी आसा. अशें न्हू की बाबा हें ओपनली जाता म्हणून. हें सारकें स्ट्रॅटर्जी चिंतून करता खंयच्या घटकाक कितें कितें आसा. मायक्रो लेवल स्टडी जी आसा ती बीजेपीन केल्ली आसा आनी ताका लागून हें रिजर्वेशन जावना. सो आतां मायक्रो लेवल स्टडी केल्यार क्रेडीट दिता तूं तांकां काय? ते क्रेडीट दिना तांकां मात लोकांक कशें पिच्यान काडपाचें. आनी तेच म्हणटा की रिजर्वेशन आमकां लागून जायना
तेन्ना ते घालता स्टेट इलेक्शन कमिशनाचेर. स्टेट इलेक्शन कमिशन कोण चलयता हो क्वेश्चन मार्क लोकांनी चिंतपाक जाय की पंचायत इलेक्शनाक जे अशे नाटकां करतात तांकां कशे जाग्यार बसोवपाचें हें लोकांनी चिंतपाक जाय. ओके, लास्ट पंचायत इलेक्शनाचेर आनी इंटरव्यूचें, कारण लेट जाला, तुका एक्चुअली लेट आपयलो. एक म्हणजे स्ट्रॅटेजीक चिंतता आसतना एक आशिल्लें कन्नडा महासंघ. कन्नडा महासंघ वर्सीस रेव्होल्युशनरी गोवन वादावाद जाली. आतां जेन्ना स्ट्रॅटेजी तुमी करतले तेन्ना तुमकां गोंयकार जो ऑपोजीट उबो रावता तो चड लागचो दिसतलो, काय तोय बी तुमकां तितलोच दुस्मान आसतलो किंवा ऑपोजिशन आसतलो जितलो कन्नडा महासंघाचे किंवा जे कन्नडिगा उबे रावतले तशे? ना, आमचो ऑपोजिशन असो कोण ना. फाल्यां कितें आसा, सगळे गोंयकार आसा ते एकूच आसा. बट आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान डिसायड केला खंय खंय आमचे बरे लिडर्स आसा, बरे भुरगे जे तयार जाल्या, जे काम करता, खरंच लोकांक लागून काम करता, आनी फाल्यां ते विनेबिलिटी फॅक्टर तांकां फाल्यां ते जिखोवंक शकतले. हे आमी एनालायज करून तांकां इलेक्शनाक हाडून, हे आमची फर्स्ट हें आसा, फर्स्ट पंचायत इलेक्शन आसा. तितून आमचे भुरगे कशें काम करता तेंवूय कळटलें आनी आमकां बेज कितलो आसा पंचायतीन तोय कळटलो. सो डिपेंड ऑन, हांवें तुमकां पयलींच सांगलां की एनालायज करून खंय खंय कितें कितें आसा, खंय खंय बरे भुरगे आसा, खंय आमी जिखोवंक शकता, हें पळोवन आमी. ऑपोजिशन कोण तुमचे? बीजेपी, कन्नडा, ऑपोजिशन म्हूण कोण पळयता? ना, ऑपोजिशन म्हटल्यार आमी, आमचो हेतू आसा की आमच्या भुरग्यांक निवडून हाडपाचो आनी पंचायती आमच्या गोंयकारांच्या हातीन घेवच्यो आनी पंचायती करप्शन फ्री करपाच्यो. गोंयकार जो बरे भशेन चलोवंक शकतलो. आयज कितें जाता, आमचे गांव जे आसा ते नश्ट जायत आसा, आमचे गांव काबार जायत आसा. तुमी पळयलां आसतलें गांवांनी कशें व्हडले व्हडले कन्स्ट्रक्शनां येता, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता, स्लम डेव्हलप जाता. हें खंय ना खंय बंद जावपाक जाय. आनी गांव जो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणटा आमी, आनी गांव एक आयडल विलेज म्हणटा अशी आमी आयडल विलेज करपाक जाय. हेजेर आमचें काम आसतलें. आमचो ऑपोजिशन म्हणून आमी अशें धरिना. आमी मागता की गोंयकारांनी एक चिंतून हाडपाचें की आमी एक सस्टेनेबल विलेज आमी डेव्हलप करुया आनी आमच्या बऱ्या भुरग्यांक, न्यू तरणाटे तरुण फेस जावं, बरे फ्रेश फेस, बरे कोण गांवा खातीर काम करता तांकां निवडून हाडुया. फाल्यां अशें जावपाक जायना. आयज करप्शन पंचायत लेवलाचेर तुमकां खूब जाणांक खबर आसतलें की कितलो करप्शन वाडला तो. पयलू भशेन आतां पंचायती उरलेल्यो ना, आतां खूब पटींनी वाडत आसा पंचायत, आनी हो खंय ना खंय करप्शन बंद करपाची गरज आसा. सो ताज्या खातीर काम करतले, तेच्या खातीर काम करता. आनी तुमी पळयता आसतले आयज बीजेपी सारकी जो सरकार चलयता, आयज कितली तेंची नाटकां चालू आसा. आयज डिप्रायव करपाक सोदता. आयज 73rd जो अमेंडमेंट हाडपाक जाय आसलो बीजेपी जावं काँग्रेस, 30 वर्सां जाली 1992 पासून अजून पर्यंत गोंयान 73rd अमेंडमेंट मेळूंक ना. तितून कितल्योश्यो फॅसिलिटीज विलेजीक मेळटल्यो आसल्यो, एग्रीकल्चर जावं आनी कसले कितल्योश्यो आसा. तितून सेक्टरांनी आमकां कितलोसो फंड मेळटलो, सेंटरा कडल्यान फंड येता, आयज तो डिप्रायव करून उडयला. सो हें खंय ना खंय लोकांक मेरेन पावोवपाक जाय आनी लोकांनी चिंतपाक जाय की कशें आमी कॅन्डिडेटाक निवडून हाडपाचें आनी कशें फ्रेश फेस जावं बरी आमची विलेज कशी सांबाळून दवरपाची. देव बरें करूं, तुमी वेळ दिला म्हणून. ऑल द बेस्ट असेंब्ली सेशना खातीर. वी विल वॉच यू. तुमचेर नदर आसतली सगळ्यांची सध्या. ओके, आशिल्ले विरेश बोरकर, रेव्होल्युशनरी गोवनाचे आमदार. ते म्हणटा की असेंब्लीन पोगो बील घालतले म्हणजे घालतले, जांकां सपोर्ट करपाचो आसा तांणी सपोर्ट करचो आनी जरूर करचो, कारण हें बील गोंयकारां खातीर आसा. पंचायत इलेक्शनाचे पयलीं तांकां जे प्रश्न विचारले तातूंत तांणी सांगलें की आपूण लास्ट मनीस सुद्दां आसलो जाल्यार सुद्दां विधानसभेन विरोधक म्हणून वावुरतलो आनी तांकां गरयो आजून येवना, कोणेच ऑफरी दिवना. ते म्हणटा की डॅरिंगूच जायना, कारण तेच कोण ऑफर दिवपाक येते तेच ट्रॅपान पडटले. आनी पंचायत इलेक्शनाक रेव्होल्युशनरी गोवन आपले कॅन्डिडेट घालतले आनी खुबश्या पंचायतीचेर आपली सत्ता कायम करून सेल्फ सस्टेन विलेजीस खातीर काम करतले. तुमी पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. चॅनल पार्टनर्स RDX and production partners are Prasad Deshpande mentored, goabalance.com. Please follow us on Facebook, Insta, Twitter, and also download our app if you are on Android. Keep watching us. Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook, and Twitter. Hi, I am Kaushal Palekar. Hi, I am Ketan Golatkar. Hanuman Neglur. Rahul Desai. नीरज बांदेकर, Prasad Deshpande. Hi, I am Rupesh Samant. I'm associated with Goa News Hub. Goa News Hub. गोवा न्यूज हब. Follow us on Twitter, Facebook, and Instagram. Like us. Share us सेंड सब्सक्राइबर्स. Download our app from Google Play Store. for latest news updates. Visit www.goanewshub.com. Keep watching us.